The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB. The voice of GSB. GSB समाजाचे नंबर 1 सिंगिंग रियालिटी शो सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लेस मॉन्टेजन्स इंडियाचे अनेक एपिसोडाक तुमकां सर्वांकय हांव मोगान स्वागत करता आसा. आतां आमगेल शोन तूं फिल्मान ते अडॉप्ट केलेले तेसले भावगीते राउंड चलता आसा. आमगेल पार्टिसिपेंट्स मस्त सुंदर जावन आशिल्ले तेसले भावगीते तुमगेल मुखार प्रेझेंट करता आसांची. आयज आमगेल कार्यक्रमान तूं आमगेल ओटो निर्णायक जावन 3 जण आसांची. प्रथम जावन आमगेले निर्णायक जावन आसांची आजी श्री शंकर शेणै माम, ख्यात हार्मोनियम वादक शंकर शेणै माम तुमकां हांव प्रितीन स्वागत करता आसा. आनीकले निर्णायक जावन आमगेलो टो सेरून घेतलींची पुत्तूर श्री पांडुरंग नायक माम, ख्यात गायक नायक माम तुमकां हांव मोगान स्वागत करता आसा. तशीची आमगेल महानिर्णायक पुत्तूर नरसिंह नायक माम आमगेलो टसांची नायक माम तुमकां मोगान स्वागत करता आसा. आमगेलो टो एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा टीम आसा. ऑर्केस्ट्रान तूं आमगेल कॅप्टनाक सुरवेक हांव इंट्रोड्यूस करून दितास तुमकां. तबलेन तुमकां साथ दिता आसांची श्री अभिजीत शेणै, अभिजीत अण्णा तुमकां हांव मोगान स्वागत करता आसा. आनीक तबला वादक आमगेलो साथ दिता आसांची श्रीदत्त प्रभू, श्रीदत्त तुमकां हांव मोगान स्वागत करता आसा. रिदम पॅड वाजोवचेर आसाची राघवेंद्र रंगदोळ, तुमकांय हांव मोगान स्वागत करता आसा. कोळलू वाजोवचेर आसांची लोकेश संपिगे, तुमकां हांव मोगान स्वागत करता आसा. कीबोर्डान तूं आमकां साथ दिता आसांची दीपक बेंगळुरू, तुमकांय हांव मोगान स्वागत करता आसा. आतां सुरवे पार्टिसिपेंट आमगेल मुखार येता आसांची रक्षा शानभाग. रक्षा खंयची पद सांगता आसांची आज तुमी? ಹಾಡೊಂದು ಹಾಡಬೇಕು ರಸಿಕಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತುള്ള ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಸ್. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಲೆಗಾರ ಆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಕಲೆಗಾರ, ಮಾಮರಗಳ ಮಾಡಿದ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ನೀಡಿದ, ಪಂಚಮ ಸ್ವರ ಕೇಳುತ್ತಾ ದೇವರ ತಲೆದೂಗಿದ. ಹಾಡೊಂದು ಹಾಡಬೇಕು, ಅದು ಚಿರಕಾಲ ಕೇಳಬೇಕು. ಹಾಡೊಂದು ಹಾಡಬೇಕು, ಅದು ಚಿರಕಾಲ ಕೇಳಬೇಕು. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಭಾವ ಕಲಾದೇವನಿಗೆ ಸಿಂಗರಿಸೋ ಹೂಗಳು. ಹಾಡೊಂದು ಹಾಡಬೇಕು, ಅದು ಚಿರಕಾಲ ಕೇಳಬೇಕು. ಹಾಡೊಂದು ಹಾಡಬೇಕು, ಅದು ಚಿರಕಾಲ ಕೇಳಬೇಕು. ಮಾಮರಗಳ ಮಾಡಿದ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ನೀಡಿದ, ಪಂಚಮ ಸ್ವರ ಕೇಳುತ್ತಾ ದೇವರ ತಲೆದೂಗಿದ. ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಈ ಹೂವಿಗೆ ಒಲವಿನ ಹೃದಯದ ಪನ್ನೀರಿದೆ. ನನ್ನೆದೆ ಕಲಕುವ ಈ ರಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪಡೆದವನ ಶ್ರುತಿ ಇದೆ. ಈ ಹಾಡಲಿ ಅಪಸ್ವರವೆಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಬಾಳಲಿ ಅಪಜಯವೆಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಭಾವ ಕಲಾದೇವನಿಗೆ ಸಿಂಗರಿ
रक्षा तुम्ही गायन केलेलं हाड वत कशाला म्हणून निमगोया आता आडनावचे शंकर माम तुमका कश दिसलाय रक्षाल परफॉर्मन्स रक्षा ಹಾಂ ಬಾರ್ಲೆಕ್ ಜನ धन्यवाद ಕಡಿಮೆ ಸುರೇರ್ ಮಾತು ಚಿಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲೆವರೆ ಶಿಲ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಕಡ್ತೆ ಕಡ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ करताना मागीर त्या टेम्पो पुरो लायक जालें मागीर लायक वॉयस तुगेलें थ्रो जाता तशिलें लायक म्हणलां ओवरऑल परफॉर्मन्स तुगेलें लायक आशिल्लें देत पळय धन्यवाद थँक्यू धन्यवाद शंकर माम नायक माम रक्षा हें रौंडाचें पद नाही आहे हाडೊಂದು हाडಬೇಕು तू म्हणलेलंच पळय कवीन बरयलें नाही फिल्मा पद आम्ही सांगिले फिल्मा यूज केलेले कवीन बरयलें पद हाडೊಂದು हाडಬೇಕು म्हणस कय्यार किंजण्ण रयतांनी बरयलें तसलें पद तू तें म्हणलेलें नाही कळ्ळें मा तुका वय वय तुका कळ्ळें तें कसलें तशें जालें तें ते सोदले सुमार कण नाही त्या म्हणा तू विंगड तू दिवे आशिल्लो न्हू लिस्टा तीन पदां तू विंगड खंयचे दिलेलास की तू वय खंयचे हे ಯಾವ ಮೋಹನ दिल ते म्हणत वय कोळा इथं म्हणा तू म्हणलं लायक जाला बट डिस्क्वॉलिफाय जाता अशें केलेलें मी तिनं बट तुका डिस्क्वॉलिफाय करची मन म्हाका ना म्हळ्यार आमकां तेगा काय ना ताजे खातीर तूं याव मोहना म्हणत वय वय बट फिल्म ट्यूना म्हणका आल्बम ट्यून नाही जय जायत वय येस म्हण ಯಾವ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಕರೆಯಿತು ದೂರ ತೀರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನು ಯಾವ ಬೃಂದಾವನವು ಸೆಳೆಯಿತು ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣನು ಯಾವ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಕರೆಯಿತು ದೂರ ತೀರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನು ಯಾವ ಬೃಂದಾವನವು ಸೆಳೆಯಿತು ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣನು ಹೂವು ಹಾಸಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಚಂದನ ಬಾಹುಬಂಧನ ಚುಂಬನ ಹೂವು ಹಾಸಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಚಂದನ ಬಾಹುಬಂಧನ ಚುಂಬನ ಬಯಕೆ ತೋಟದ ಬೇಲಿಯೊಳಗೆ ಕರಣ ಕಣದಿರಿಂಗಣ ಯಾವ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಕರೆಯಿತು ದೂರ ತೀರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನು ಯಾವ ಬೃಂದಾವನವು ಸೆಳೆಯಿತು ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣನು ओके गॉड ब्लेस यू देव बरें करो ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು धन्यवाद नायक माम थँक्यू रक्षा ऑल द Thank बेस्ट सेंचुरी वॉइस ऑफ GSP सीझन 4 पावर्ड बाय लिस्मॉन्ट एजन्स इंडिया तो नेक्स्ट कंटेस्टंट आमगेल मुखार येता संची अश्विन एन प्रभू अश्विन कंचे पोएट्री प्रेजेंट करता संचाची अशी इली दिवा था इली दिवा ऑल द वेरी बेस्ट लाइक ऑन प्रेजेंट करते
ತಾಯಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಹರಣ ಜಡಿಯಿಂದ ಹರಿಯ ಜಡಿಯಿಂದ ರುಸಿಯ ತೊಡೆಯಿಂದ ನುಸುಳಿ ಬಾ ದೇವರನು ದನಿಸಿ ಬಾ ದಿಗ್ದಿಗಂಧದಲ್ಲಿ ಹನಿಸಿ ಬಾ ಚರಾಚರಗಳಿಗೆ ಉಣಿಸಿ ಬಾ ನಿನಗೆ ಪೊಡಮಡುವೆ ನಿನ್ನ ನುಡು ತೊಡುವೆ ಏಕ ಎದ ತಡುವೆ ಸುರಿದು ಬಾ ಸ್ವರ್ಗ ತೊರೆದು ಬಾ ಬಯಲ ಜರಿದು ಬಾ ನೆಲೆದು ಹರಿದು ಬಾ ಬಾರೆ ಬಾ ತಾಯಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆ ಆ ಆ ದಯೆಯಿರದ ಬೀನ ಹರಯಳಿದ ಹೀನ ನೀರಿದದ ಬೀನ ಕರೆವಪ ಕರು ಕಂಡ ಕರುಳಿ ಮನವುಂಡ ಮರುಳಿ ಉತ್ತಂಡ ಅರುಳಿ ಸುಳಿದು ಬಾ ಶಿವ ಶುದ್ಧ ಕರುಣಿ ಅತಿ ಕಿಂಚದರುಣಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದರುಣಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಸೊರ ಸ್ವಪ್ನ ಬಿದ್ದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬಿದ್ದ ಉದ್ಬುದ್ಧ ಶುದ್ಧ ನೀರೇ ಎಚ್ಚತ್ತು ಎತ್ತ ಆಕಾಶದಿತ್ತ ತರಗಳಿಯದಿತ್ತ ಧೀರೇ ಸಿರಿವಾಜಿಗಾದ ಬರವಾರಿಜಾದ ತಾರಾ ಕುಸುಮದಿಂದೆ ಮುಂದಾರ ವಂದ್ಯ ಮಂದಾರ ಗಂಧೆ ನೀನೇ ತಾಯಿ ತಂದೆ ರಸಪೂರ ಜನ್ಯ ನೀನಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಕನ್ಯೆ ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಬಾರೆ ಒಂದಾರೆ ಸಾರೆ ಕಂದಾರೆ ತಡೆವರೇನೆ ಅವತಾರ ವಂದ್ಯ ಎಂದಾರ ತಾಯಿ ಈಯದ ಪಾದವನ್ನೇ ಹರಕೆ ಸನ್ನಂದಿ ಮಮತೆ ನಿನ್ನಂದಿ ತುಂಬಿ ಬಂದಂತೆ ಬಂದಾರೆ ಬಾರೆ ಒಂದಾರೆ ಸಾರೆ ತಂದಾರೆ ತಡೆವರೇನೆ ಅವತಾರ ವಂದ್ಯದಿಂದಾರ ತಾಯಿ ಈಯದ ಪಾದವನ್ನೇ ಹರಕೆ ಸನ್ನಂದೆ ಮಮತೆ ಮಿನ್ನಂದೆ ತುಂಬಿ ಬಂದಂತೆ ಎಂದಂಟು ದುಡುಕಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಕಂತಂಡ ಹುಡುಕಿ ಬಾ ತಾಯಿ ಹುಡುಕಿ ಬಾ ಹರಣ ಹೊಸತಾಗೆ ಇಳಿದು ಬಾ ಬಾಲು ಬೆಳಕಾಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಾ ಶಂಭು ಶಿವ ಸರಣಿ ಮುತ್ತೆ ಬಾ ದತ್ತ ಹರನರಿಯ ಮುತ್ತೆ ಬಾ ಅಂಬಿಕಾ ತನಯನತ್ತೆ ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯಿ ಇಳಿದು ಬಾ
रा बेंद्रेला अद्भुत साहित्य असेल तसले गीत तुम्ही प्रस्तुत केलं अश्विन कशाला म्हणू पांडुरंग नाईक मामाला निमगुया नाईक माम तुमका कश म्हणसिला अश्विन प्रभू तुगेलो वायस चांग आसा ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು म्हणलेलो स्टाईल ही चांग आसा जाल्यार बिगिनिंगाल ಸ್ವಲ್ಪ एंट्री चिक्के कन्फ्युजन जालें म्हूण दिसता ವೈ तशेंच मध्य मध्य ಸ್ವಲ್ಪ स्वर एकड तेकड जाता चलो अदरवायज ओवरऑल चांग म्हणला तुवें येता ऑल द बेस्ट देव बरें कर धन्यवाद माम नाईक माम अश्विन फस्ट शब्दूच सोडले तू हिळिदू सोडल्याने ताई म्हणतो कसं लायक पोएट्री ते नॉट फिल्म सांगा म्हणके नाही एक दोनीचे सकडा पशी फस्ट ह्या म्युझिकाचे ऑर्केस्ट्राक ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ದೀಪು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಈ ಹಾಡಿದ್ದು ಸೂಪರ್ಬ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದಿಂದಾಗಿ ಹಾಡು ಒಂಥರ ಕೇಳುವ ಇದು ಬಂತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ अश्विन मस्त शब्द फॉल्ट जाला मस्त शब्द इथं म्हणा अंतुले शब्द अंतू मस्त टफ वर्ड्स आसा कन्नडात मेगेल दृष्टीरी इट्स ए रॉंग सिलेक्शन फॉर यू इताक म्हणाल्यार तुका लँग्वेज कळना नातील मेतीन हें पद रॉंग सिलेक्शनशें दिसता म्हाका इताक म्हणारी मस्त टफ शब्द आशिल्ले मेतीन मस्त शब्दांत तूं फॉल्ट आसा लिरिक्स हातू अदरवायज सिंगींग तूं यू आर ए गुड सिंगर मागीर म्हाका दिसता लो फ्रिक्वेन्सी येताना आनीकय ಸ್ವಲ್ಪ डेप्थ जावका ताजे खातीर तूं ಸ್ವಲ್ಪ तुका टॉप कश्ट जेत म्हूण तूं लो केले की न्हय ಲೋಕಲ್ ओरिजिनल म्हणाल तो कसा लायक वाई सौखी नाशिल्ले हां सौखी नाशिल्ले ओके देन इट्स फायन नो प्रॉब्लम देव बरें करो धन्यवाद नाईक माम थँक्यू अश्विन ऑल द बेस्ट द नेक्स्ट कंटेस्टंट आमगेल मुखार येता संची जानवी एम कामत जानवी मस्त चंद रेडी जावन आयलींची खंयची पद प्रेझेंट करता संची आजी हावा यम्म मनी अंगळदी म्हणू हे पद बरयले वी सीतारामಯ್ಯ आणि हाका म्युझिक कंपोज केले जी.के. वेंकटेश आणि हे पद म्हणले आमगेल जानकम्मा ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू
जान्हवी मस्त स्वीट जाऊन चंदूकन प्रेझेंट केला. दीपक सर लास्ट पीस व्हेरी ब्युटिफुल, थँक्यू सो मच. पांडुरंग नायक मॅम जान्हवी ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ तुमगे ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಜಾಹ್ನವಿ ಮತ್ತು ಆಜಿ ಎಪ್ಪದ ಭಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡು ಭಾವಪೂर्ण जावन म्हणला तुवा. थँक्यू. ताळ लय विथ म्युझिक पुरा चांग रीती राहिल्या. देव बरे करो. थँक्यू. धन्यवाद मॅम. नायक मॅम. जान्हवी तू हाजी पशी चांग म्हणू जाता म्हणून म्हगेले कॉन्फिडन्स. हाजी पशी तू बेटर परफॉर्म करू जाता हेची पद म्हणून तुका कॅपॅसिटी तितल्यास जलारी आज तू म्हणलेल्यान तो कसलंय फॉल्ट ना सम आशिल्लें बट तुगेले कॅपॅसिटीक तेंडुलकरान सेंच्युरी मारली म्हणून जाल्यार 90 मारल्यार उणेची न्हय वे तशी. हें पदाचें एक चंदाय कसं म्हणा धन्या तुका कसं करतस की हें पदा मिनींग कळ्ळी की तू कसं म्हणू अद्भुत जाल्लें एक साहित्य हें वी सीतारामय्या कवीन बरयलें तसलें. एक चेरडाक एक चिलये चेरडाक वारडीक करून दिता ती. वारडीक करून दितना हांव सुबापसून तांणी त्या चिलये चेरडाक दिवचे घरकडच्या लागीं सांगचे तसलें. आमगेल घर लागीं आमगेल आंगळा जाल्ली एक झाडान तुले एक फूल काणू तुमगेल घरल्या देवाल पुजे दितस ती म्हण आमगेल घरल्या आंगणा जाल्लें फूल खंयचें म्हण आमगेल घरा चेरडू ते तुमगेल घरा दिता ती तुमगेल घरा उजवाड जाता त्या चेरडू म्हणून हांव सू भायर तोकोन रडता. वय वे केन्नाय एक चेलये चेरडा वारडीक करून दितना हांव सू भायर तोकोन रडता. बापूस रडना इता म्हणा बापसून रडली म्हणून जाल्यार आवसाने काही चड रडता म्हणून बापूस भितर तोकोन रडता. आवस आनी बापूस केन्नाय तशी आवस भायर तोकोन रडता बापूस भितर तोकोन रडता. भितर तोकोन रडता जाल्यार कोणाकय दिसना. भायर तोकोन अयो आवसूक मस्त दुख्ख जालें म्हणून बापसूकय तितलें दुख्ख जावन आसता बापूस दाखोवन घेनात तसलें. आनी ते कसं ಎಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂಗಳದಿ ಬೆಳೆದೊಂದು ಹೂವನ್ನು तुमगेल घरले वयता ती म्हण म्हणटा. आनी कसं म्हण म्हळ्यार स्टांजा तूं कशें म्हण म्हळ्यार आमगेल घरा चेरडाक तुमकां दिला म्हणून आनी त्या चेरडाक सांगता ती कसं म्हण म्हळ्यार हें तुगेल आनी घर तुगेल देव हान्नीची तुका हान्नी पळोवन घेता ती म्हूण सांगता ती. आनी तांगे लागीं सांगता ती हें चेरडाचें दुखोवन पळोवन घेया ती म्हूण. आनी त्या चेरडाक वपास सांगता ती कसं म्हण म्हळ्यार तूं दोन घराचे उजवाड जाव का म्हूण. तसलें एक अद्भुत जाल्लें साहित्य. आनी हें पद सक्कड सगळे काला पुरा एक नमनेचे एक प्रस्तुत जाता वता तसलें एक पद धन्य हें. ताजे खातीर निमगेलो हांव तुका जाव गोतस्वे म्हूण निमता ताजे खातीर एक. मागीर हांव तावळी म्हणलेलें कसलें कोणाक ताये बारा मोगवतोरा म्हूण गोतस्वे म्हूण दोगान गोतस म्हूण म्हणलें. एकली ही जान्हवी आनी एक म्हाका नांव विसरलें. हांगे लागीं हें दोगा लागीं हें पद म्हणुया म्हूण खंयचें ताये बारा मगवतोरा. आतां म्हण तुवें म्हण. ತಾಯಿ ಬಾರ ಮೊಗವತೋರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಾತೆ ತಾಯಿ ಬಾರ ಮೊಗವತೋರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಾತೆ ಹರಸು ತಾಯಿ ಸುತರ ಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದಾತೆ ತಾಯಿ ಬಾರ ಮೊಗವತೋರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಾತೆ. ನೆನಿತು ತಾಳ್ವೆ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದೆಮ್ಮ ನಾಳ್ವೆ ನೀನು ಕಣ ನಮ್ಮ ಬಾಳ್ವೆ ನಿನ್ನ ಮರೆಯಲೆಮ್ಮೆವು ತನು ಕನ್ನಡ ಮನ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕನ್ನಡವೆಮ್ಮವು ತಾಯಿ ಬಾರ ಮೊಗವ ತೋರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಾತೆ ತರಸು ತಾಯಿ ಸುತರ ಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದಾತೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದಾತೆಯೇ.
ಬಾರ ಮೊಗವ ತೋರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಾತೆ ತಾಯಿ ಬಾರ ಮೊಗವ ತೋರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಾತೆ ಹರಸು ತಾಯಿ ಸುತರ ಕಾಯೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದಾತೆ ತಾಯಿ ಬಾರ ಮೊಗವ ತೋರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಾತೆ ಹರಸು ತಾಯಿ ಸುತರ ಕಾಯೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದಾತೆ नायक मॅम या गीत तुम्ही सांगेल कारण कसं म्हणून सांगेत की हें पद बरें येईल कोण गोतस की धन्या तुका ते क्लियर जावन गोत ना मॅम ऐकली हाजी पशी फुडें हां आमगेल खंयचेय चेडूं आगोत ना ताजे खातीर हें पद म्हणून का म्हळ्यार आमी सक्कड विसरल्यात आमगेले ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया कोण गोतस की मंजेश्वर गोविंद पै आमगेले GSB समाजाचे अत्यंत श्रेष्ठ एक कवी प्रथम राष्ट्रकवी कुवेंपू मागीर जाल्लो राष्ट्रकवी प्रथम राष्ट्रकवी मंजेश्वर गोविंद पै तागेल पद आमकां गोत ना आमी तितले हाय लेवलार आसा ते आमकां गोत ना तागेल पद कितली आमी कृतज्ञ जावन आसा ती आमगेल समाजाक इतली व्हड एक सौभाग्य दिलें तसं त्या नांव घेवन न्हय वे ताजे खातीर हें पद आमगेल चेडवां कोळका आनी मंजेश्वर गोविंद पैल बगे तांगेल भितर एक नमुन्याचे आसक्ती येवका तागेल कवन घेवन आमी म्हणका म्हळ्यार एक आसक्ती येवची खातीर हांव त्या म्हणका म्हूण म्हळ्यार कोणा गोत आसा म्हण म्हळ्यार गोत आसता रे वपास आनीक चेरडान म्हळा म्हाका गोत आसा म्हण तिगेल करेना म्हणयता हांव इता म्हळ्यार आमी केलो विचार एक वेळा सांगल्यार मना वचना 2 वेळा सांगल्यार 4 वेळा सांगल्यार मना वच्चे आमकां आमगेल कवीक आमी कितली विसरल्यात पळय मंजेश्वर गोविंद पैक इतली कवील पुरा म्हणटा आसा ते आमी ताका विसरल्यात मंजेश्वर गोविंद पैकाची तेज्या वच्यानच जे म्हळ्यार एक हाजे खातीरच हें पद म्हणका म्हूण हांव सांगिल्लें सो थँक्यू जान्हवी तूं तावळचें पद चंद म्हणला ताजे पशी हें चंद म्हणला हांतू 95% आयली तांतू 90 आशिल्लें सेंच्युरी केन्ना मारता म्हूण पळयता हांव गॉड ब्लेस यू नेक्स्ट राउंड आयो थँक्यू धन्यवाद नायक मॅम थँक्यू जान्हवी कंग्रॅच्युलेशन्स थँक्यू सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लेस मॉन्टेजन्स इंडिया तो नेक्स्ट कंटेस्टंट आमगेल मुखार येता संची प्रसाद श्रीधर पालेकर प्रसाद मामाजी कंची गीत तुम्ही प्रस्तुत करता संची GS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನ್ ಬರೆಲ್ಲೆ ವೇದಾಂತಿ ಹೇಳಿದನು ಮಳ್ಳಿ ಪದ सांगतास हे पद कसला खातीर सिलेक्ट केलेलं तुम्ही एक फिल्म सॉंगाचे आशिल्ले म्हणल्याक आनी एक म्हळ्यार मस्त भावनापूर्ण असा हें पद म्हणल्याक ते सिलेक्ट केलं आसा राईट मॅम लाईक करून प्रेझेंट करा ऑल द बेस्ट थँक्यू ವೇದಾಂತಿ ಹೇಳಿದನು ಹೊನ್ನೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಕವಿಯೊಬ್ಬ ಹಾಡಿದನು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೊನ್ನು ಹೊನ್ನು ವೇದಾಂತಿ ಹೇಳಿದನು ಹೊನ್ನೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಕವಿಯೊಬ್ಬ ಹಾಡಿದನು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೊನ್ನು ಹೊನ್ನು ವೇದಾಂತಿ ಹೇಳಿದನು ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯಿ ಮಾಯಿ ಕವಿಯೊಬ್ಬ ಹಾಡಿದನು ಓ ಇವಳೆ ಚೆಲುವೆ ಇವಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗವನೇ ಗೆಲ್ಲುವೆ ಸ್ವರ್ಗವನೇ ಗೆಲ್ಲುವೆ ವೇದಾಂತಿ
ಹಾಡಿದನು ಹೊನ್ನೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಕವಿಯೊಬ್ಬ ಹಾಡಿದನು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೊನ್ನು ಹೊನ್ನು. ವೇದಾಂತಿ ಹೇಳಿದನು ಈ ಬದುಕು ಶೂನ್ಯ ಶೂನ್ಯ, ಕವಿ ನಿಂತು ಸಾರಿದನು ಓ ಇದು ಅಲ್ಲ ಶೂನ್ಯ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಿ ಸವಿದೆ ನಾನೆಷ್ಟು ಧನ್ಯ, ನಾನೆಷ್ಟು ಧನ್ಯ. ವೇದಾಂತಿ ಹೇಳಿದನು ಹೊನ್ನೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು, ಕವಿಯೊಬ್ಬ ಹಾಡಿದನು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೊನ್ನು ಹೊನ್ನು. ವೇದಾಂತಿ ಹೇಳಿದನು ಹೊನ್ನೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು, ಕವಿಯೊಬ್ಬ ಹಾಡಿದನು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೊನ್ನು ಹೊನ್ನು, ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೊನ್ನು ಹೊನ್ನು, ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೊನ್ನು ಹೊನ್ನು. धन्यवाद. शंकर माम, तुमका हांगेल परफॉर्मन्स कशी फील झालं? प्रसाद नमस्कार. हां, तू म्हणला त्या रिदम त्या सिस्टम हें पुरो लायक आशिल्लें आनी तुगेलो सोर भारी लायक आशिल्लो. मध्य मध्य मात ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ श्रुती चिके वयर तुका वत आशिल्लें ओके कळ्ळें. हें परफेक्ट केल्यार तुवें ओके हें एपिसोड म्हूण सांगता हांवें. हय. प्रती कडेन तूं सांगता वतना हें तूं सम केलें श्रुती आसा पळय वय तें तूं सम केलें म्हणजे जाल्यार तुगेलो वॉयस लायक आसा, थँक्यू. इट लायक रेंज आसा, ओके तूं लायक म्हणे तुमी तुगेलो वॉयस भारी लायक आसा देवा. तूं ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ केल्यार आनीक लायक जातालें म्हूण शुअर संदेश शुअर थँक्यू बट ह्या एपिसोडांत लायक म्हणलां हें थँक्यू थँक्यू. तें एक मात करेक्शन केल्यार हय. तें मेजर तें हय. तें एक करेक्शन बाकी पुरा समजता. तूं म्हणा मेलोडी लायक जाता. ओके जायत थँक्यू शंकर माम. वय जय. धन्यवाद शंकर माम. नायक माम, तुमगेल कमेंट्स? प्रसाद थँक्यू. शंकरान सांगला वॉयस लायक आसा म्हूण. वॉयस बद्दल लायक आसा. एक कसं म्हणारी तेंताय स्वर ಸ್ವಲ್ಪ भायर वता आशिल्ली एक ताजे बगे मस्त केअर घेवका. इथं म्हणा स्वर भायर गेले म्हणून जाल्यार पद विंगडशे आयकता. ओके आणि कसं म्हणा चरणा येताना हांगा स्केल चेंज जावन वता, ट्युन्स ಸ್ವಲ್ಪ विंगड रितीर वता, रागात कोण भायर वचून भितर येता. तसं टायमार फुल्ल भायर गेले म्हण जाल्यार तेन्ना प्रॉब्लेम जाता. ते सगळे पद आतां कोण डायवर्ट जाल्यार म्हण काय आयकता. इथं म्हणा टोटल अपस्वरशे आयकता. ओके ते मस्त केअरफूल घेवका. टोटल अपस्वर म्हळ्यार भायरी म्हळ्यार ते स्केल चेंजरशे एक नमने ट्युनिंग करतनाचे ट्यून आहा तो मस्त एक नमने स्केल चेंजर आसा. हय. त्या रागात कोण विंगड स्वरार कोण त्या राग धरचे स्केल चेंजर म्हण म्हळ्यार. एक रागात एक स्वरार कोण प्रारंभ केला री चरणा येताना तो ताजे नेक्स्ट स्वरार कोण तेच राग कंटिन्यू केला म्हणके. त्या एका नमन्याचे सिंगर्सान मस्त केअरफूल आसता जाता. ते ಸ್ವಲ್ಪ प्रॉब्लेम जाल्ला हाजी असो ते न्हय जाल्यार तुका हें पद कसं म्हूण कळ्ळी की अर्थ कसं म्हूण कळ्ळी की वय वय कसं जालें एक फिलॉसॉफिकल अशेल मनशाले आनी कवील मध्ये एक म्हळ्यार तो कशी एक वस्तू पळयता म्हणील बद्दल एक कंपॅरिजन केल्या थंय. हां म्हळ्यार वेदांतीचे एक हाजे बद्दल कशी उलयता आनी कवी ताजे बद्दल कशी वर्णन करता म्हणील बद्दल एक वय सांगलें. हय करेक्ट हय. करेक्ट कवी मात्र नाही हय मागीर पुरा विशय तशीची हय एक फिलॉसॉफिकल व्यक्तीक हय भंगर आस पळय मातशें दिसता. भंगर मातशें दिसता. हय, वय वय हय तेची एक रैतापी वर्ग कोण आसा एक रैता आसा एक फार्मर आसा वय ताका माती पडत तेची भांगरशें भांगर वय वय वय
कसं जाल्यार म्हणा तांतू तो बी घाल न्हू तो चेंद करून शेत काडटा. दॅट इज द डिफरन्स. ते कवीन सांगचे राष्ट्रकवी डॉक्टर जी एस शिवरुद्रपाल सांगचे ते एक कवीक अशें दिसता कसं जाल्यार हाका एक रयताक माती भांगर दिसता, एक फिलॉसॉफराक भांगर मातीशें दिसता. करेक्ट. तशीच प्रती एक लायना तूं तो कंपॅरिजन करता वता सांगता वता तेचे हें पदाचें म्हळ्यार लायफान तूं एक सत्य म्हळ्यार तूं खंयचे एंगलार तोकून लायफ पळयता खंयच्या रे. आतां हांगा तोकून पळयतना म्हाका भायर दिसचें एक दृश्य विंगड, भायर तोकून पळयताले का भायर आशिल्ले भितर पळशी दिसचे दृश्य विंगड पळय त्या कवी सांगतास तितलेच. आसो ಸ್ವಲ್ಪ प्रॅक्टीस कर का ಕೆಲವು ಕಡೆನ ಸ್ವರನೇ ಬಾहेर वतना त्या कळली म्हाका. देव बरें करूं. थँक्यू. धन्यवाद. धन्यवाद नायक मॅम. थँक्यू. आता नेक्स्ट कंटेस्टंट आमगे मुखार येता संची विद्या प्रभू. विद्या अजी खंयची पद सेलेक्ट करून घेवन आयलेंच तुमी? आजी ಕುವೆಂಪುನ್ ಬರಲ್ ತಸಲ ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಮೈತ್ರಿ ಸಾಂಗ್ಚರಸ್. ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನು ಮತ್ತೆ ಬಂಧಿಸಿ ಹೋದು ಕಾಣೆ. ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಮೈತ್ರಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನು ಮತ್ತೆ ಬಂಧಿಸಿ ಹೋದು ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಮೈತ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದರೇನಂತೆ ನಿನ್ನ ನೋಲಿಯದೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ದರೇನಂತೆ ನಿನ್ನ ನೋಲಿಯದೆ ಮಾಡಿ, ಗುರುದೇವನಾಣೆ ಓ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧು ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಮೈತ್ರಿ. ವಿಶ್ವಜೀವನವೊಂದು ಪಾರವಿಲ್ಲದ ಸಿಂಧು, ವಿಶ್ವಜೀವನವೊಂದು ಪಾರವಿಲ್ಲದ ಸಿಂಧು, ಮೇಲೆ ತೆರೆ ನೂರೆಯಿದ್ದು ಭೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಿರೆ, ಮೇಲೆ ತೆರೆ ನೂರೆಯಿದ್ದು ಭೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಿರೆ, ಅದರಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿಯಾಗಿ ಹೃದಯಗಳು ನಲಿಯುತ್ತಿರೆ, ಪ್ರೇಮ ತೀರ್ಥದಿ ಮಿಂದು ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಮೈತ್ರಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಗೀರ್ತಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗಿರಲಿ, ವ್ಯರ್ಥ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಲಿ ಕಾಲಹರಣವದೇಕೆ, ಬಾರಯ್ಯ ಮಮ ಬಂಧು, ಬಾರಯ್ಯ ಮಮ ಬಂಧು, ಜೀವನ ಪಥದೊಳಾವು ಒಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ
विद्या तुम कशी फील जाल तुमगेल परफॉर्मन्स आनी केचूर समजून सांगेसील म्हण दिसता ओके आता पांडुरंग नायक मॉम कसं सांग तेंचे फळ्या नायक मॉम तुमगेल ओपिनियन विद्याप्रभू वॉयस आनी चांग आशिल्लें आनी तुगेलें आलाप स्टायल चांग आशिल्लें तशीची तूं लँडींग करतना लँडींग स्टायल आसा पळय तें पिरका चांग रिती दिला तुवें वो रागू खंयचे म्हणून गोतसगी ಗೊತ್ತು बोप रागू कर्नाटकीत मोहन रागू म्हणटाची चांग जाला ऑल द बेस्ट ಇದೆ चांग you. जाला धन्यवाद मॉम नायक मॉम विद्या एक भावगीता कशी प्रेझेंट करता तशी केला मात व्हेरी नायस ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು भारी चंद आणि फिल्मां तूं कशी ते जानकी अम्मान म्हणलेलें आसा पळय त्या स्टायलाक पुरा करेक्ट सिंग केला मस्त चंद कोण म्हणला आणि फुडी पुरा कसं म्हूण म्हळ्यार जपताला पद येतना मस्त वेळार 5-5 मात्रेक म्हणटा आशिल्लें 5-5 मात्रेक पुरा मस्त फिल्मां तूं ते एक आसा तेन्ना ॲक्च्युली कर्नाटीक म्युजिकांत तांणी 5 मात्रे म्हणून धरतना एका कोणाक 10 मात्रेचें आवर्तन करतना प्रॉब्लेम जाता जाल्यार तूं आज ते करेक्ट एडजस्ट करून 10 मात्रे एडजस्ट करून म्हणला तूं तेज्या भितर तेवूय तुका एक अभिनंदन आसा म्हगेले सायडा करून मस्त चंद करून म्हणला तूं त्या विशयात आनी वॉयसांत तुगेले साहित्य की पुरा क्लॅरिटी आसा चेडा क्लॅरिटी लायक आसा शब्द प्रोनावन्सिएशन की पुरा लायक आसा तूं म्हणलेलें चंद जाला मस्त चंद जाला कसलेय तोंदर ना लायक जाला मा तूं म्हणलेलें देव बरें करो प्रॅक्टीस करतास न्हय ವೈ ಕೊಡ್ತಾಸ್ कोणाला शिकतास ಎಮ್ಮಿ ನಟರಾಜ್ म्हणून ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಿಗ್ತಾಸ್ कर्नाटीक पळय ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ खंयचेय शिकलारी व्हडना संगीत कर्नाटीक हिंदुस्तानी वेस्टर्न म्हणना संगीत शिकूं का तितलेच खंयची शिकलारी रॉंग नाही खंयचेय संगीत चांगच शिकता राबा येता देव बरें करो चंद जाला मा ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು धन्यवाद नायक मॉम थँक्यू ऑल द बेस्ट हांगा कमी आयचे एपिसोड मुक्ताय करता सांची आयच्या दिसांत आमकां निर्णायक जावन साथ दिलेले तेसले शंकर शेणे माम तुमकां मस्त धन्यवाद तशीची पुतूर पांडुरंग नायक माम तुमकांय मस्त धन्यवाद महानिर्णायक पुतूर नरसिंह नायक माम तुमकां मोगान धन्यवाद सांगता सावा तशीची आमगेले पार्टिसिपेंट्सान तांगेल पद तुमगेल तनक रीच जावच्याक मेन रिजन म्हळ्यार आमगेली ऑर्केस्ट्रा टीम तांणी तितले भाव तांणी एक्स्ट्रा ॲड करनी जाल्यार मोस्टली आमगेले सिंगर्स जाले फील तितले तुमकां रीच जायना आशिल्लें तशी इतले अद्भुत ऑर्केस्ट्रा टीमान तूं आमगेलो तो साथ दिलेले तेसले कीबोर्ड वजयले तेसले दीपक बेंगळूरू तुमकां मस्त धन्यवाद फ्लूट वजयले तेसले लोकेश संपेगे तुमकां धन्यवाद तशीची रिदम पाडारी साथ दिलेले तेसले राघवेंद्र रंगदोळ तुमकां धन्यवाद तबला साथी जावन आशिल्ले तसले श्रीदत्त प्रभू तुमकां धन्यवाद तशीची कॅप्टन ऑफ द टीम अभिजीत शेणे अभियण्णा तुमकांय धन्यवाद हांगाक आयचे एपिसोड आमी मुक्ताय करता सांची अनेक एपिसोडा ಒಟ್ಟು तुमगेले ड्रामे येतांची नमस्कार